बीजेपी गोमातेचे रक्षण करतले म्हणून सांगून सत्तेर आयली, मात सत्ता मेळटकूच गोमातेक विसरले। गोंयांत बीजेपी सरकार तर उघड बिफाचे समर्थन करता म्हणून रामनाथी अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनात फुडारी उलयले। कायद्याचे चौकटीत रावन धर्माचे काम करता जाल्यार ते असंविधानीक कशें असोय प्रश्नूय उलोवप्यांनी केलो। 21 राज्यांमध्ये 4 देशांचे मिळून 132 वयर हिंदुत्ववादी संघटनांचे 500 वयर प्रतिनिधी रामनाथी या 4 दिसांच्या अधिवेशनात वांटेकार जाल्यात। हम सब जो हिंदू राष्ट्र संगठक है, हमें अब एक बहुत स्वर्णमय अवसर प्राप्त हो रहा है। समाज में जो ध्रुवीकरण हो रहा है वो जागृति करके, ध्रुवीकरण को करके हिंदू राष्ट्र के पक्ष में समाज को कैसे बदलना है, इसके लिए हमें अभियान चलाने की जरूरत है। और हम कह रहे हैं कि हमें संवैधानिक मार्ग से कार्य करना है तो उसके ऊपर पाबंदी लानी है। तो क्या इस देश में संवैधानिक कार्य हो नहीं सकता है? गणतंत्र का कोई अधिकार नहीं बचा है क्या? हिंदुओं को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? तो ये प्रश्न खड़े होते हैं कि हमें किस तरीके की आजादी है। जब हम कहते हैं कि यहाँ पर हम बहुसंख्यक हैं फिर भी सेकंड क्लास सिटीजन हैं, तब प्रश्न पूछा जाता है। और यहाँ पर संवैधानिक रूप से हम कार्य कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है वो वहां पत्र लिखिए और बंद कीजिए इसको। हम सत्ता पाने के पहले गौ माता के सामने जाकर गिड़गिड़ाकर उनके सामने याचना करते थे कि गौ माता हमें कृपा कीजिए, सत्ता दीजिए, सत्ता आने के बाद हम आपकी रक्षा करेंगे, सत्ता आने के बाद हम आपकी रक्षा करेंगे। गौ माता की ताकत देखिए, उसने कृपा कर दी, करोड़ों वोटिंग बन गया और देश में सत्ता भी आ गई। और सत्ता आने के बाद उपरांत गौ माता को भूल गए। गौ माता की मतलब उसके बारे में ना पूरे देश में गौ हत्या प्रतिबंधित कानून की बात तो छोड़ दीजिए, एक एक राज्य में कुछ तो गोवा की बात है कि यहाँ पे बोला जाता है कि हमारा फूड है, बीफ हमारा फूड है। अरे जिस गौ माता ने आपको सत्ता की कुर्सी तक पहुंचा दिया, उस गौ माता को भूलकर आप हमारी बीफ को फूड बनाने की बात कर रहे हैं। एक समय था कि देश में हम कहते थे एक ही देश एक ही निशान होगा, आज भी एक ही पक्ष और दो ही विचार कैसे हो सकते हैं? गोवा के राजनेता बीजेपी का बोलते हैं कि बीफ हमारा फूड है, कोई पूर्वांचल का नेता बोलता है मैं बीफ खाऊंगा, कोई राष्ट्रीय केंद्रीय मंत्री बोलता है मैं बीफ खाता हूं। गौ माता को भूल गए, गौ माता की प्रताड़ना चालू कर दी क्या? लेकिन याद रखना, गौ माता में इतनी ताकत है, ये माँ भगवती का साक्षात रूप है। ये गौ माता उसी का हुंकार आपकी 2 करोड़ की सत्ता की चटाई खींचने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगी। इतनी ताकत इस गौ माता में। बीजेपीची केंद्रात आणि राज्यात सत्ता, तांकां जाय तशें रिझर्वेशन आनी डिलिमिटेशन करून पासून केप्यां बीजेपी पुराय अपेशी म्हूण केपेचो आमदार काँग्रेसीचो विरोधी पक्ष फुडाऱ्याची टिका। विधानसभा, झेडपी, पालिका आनी आतां पंचायती बीजेपीन केप्यां काँग्रेसी कडच्यान मार खाता म्हूण बाबू कावळेकार उलयलो। सरकार म्हणजे सांगपाचो तात्पर्य इतलोच, भाजपाचो सरकार आसून सुद्धा टायम टू टायम जे इलेक्शनाची टोटल गव्हर्नमेंट मशिनरी ते यूज करतात त्यांचे कार्यकर्ते खुश करपाक। डिलिमिटेशन तांकां म्हणजे प्रभाग फोडटा आसतना, वोट फोडटा आसतना तांकां जाय तशें त्यांचे कॅन्डिडेट उमेदवारांक लक्षांत घेवन काँग्रेसच्या उमेदवाराक कसो डिफीट करतले हे लक्षांत घेवन डिलिमिटेशन करप जाता। तेजे उपरांत रिजर्वेशन सुद्धा तशेंच करप जाता, ज्या जाग्यार त्यांचे उमेदवाराक बसपाक मेळपा जाय आनी काँग्रेसचे उमेदवार जे आसात तांकां बसपाक मेळपा जायना अशी पद्दत करप, खंय एसटी करप, खंय ओबीसी करप, खंय लेडीज करप। आनी इतले करून सुद्धा जावं ते जिल्ह्याचे इलेक्शन, जावं ते म्युनिसिपालिटीचे इलेक्शन, जावं ते पंचायतीचे इलेक्शन, केपें मतदारसंघाक आमकां केन्नाच फरक ताचो पडलो ना। आनी आजय पंचायतीकय लोकांनी कौल जो ज्या पद्दतीन दिला ते कौल दिवन लोकांनी दाखयल्लें आसा की ते लोक जे आसात केपें मतदारसंघाचे लोक जे आसात ते काँग्रेसी फाटल्यान आसात। सावड्डेच्या 7 पंचायतींनी आपली पॅनलां आयली म्हूण आमदार पावसकार सांगता। सगळी पॅनलां जिखली म्हूण तो उमेदीन। म्हाका बरी दिसता 7 पंचायती म्हाजे जे गांवचे माझे ग्रामस्थ आसा, म्हणजे ही जी जनता आसा सावड्डे मतदारसंघ 7 पंचायतीन बरो कौल दिल्लो आहा। म्हाकाय तसो आमदार ह्या निवडणुकीक म्हाकाय तेणी असोच कौल दिल्लो, एक 5221 मतांनी लीड दिवन एक म्हाका फुडें विधानसभेक धाडलो आनी संदी दिली सावड्डे मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांनी। तसोच आजय असो सगळ्या लोकांनी म्हाज्या सगळ्या वांगड्याक आज भरघोस मतांनी निवडून दिलो। 7 पंचायती म्हाजे
एक पॅनल तयार करपाक म्हाका एक संदी मेळ्ळी आनी 7 पंचायती म्हाका सामान्य काम करपाची एक संदी मेळ्ळी. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. असोळडा पंचायतीर कुस्तोदियो फर्नांडिसान हॅट्रिक केली. तो वार्ड 1 जिखलो. वार्ड नंबर 2 जिखिल्लो एंथनी फर्नांडीस जैताचे क्रेडिट लोकांक दिता. वार्ड 3 पंच जाल्ले लता राव देसाय म्हणटात ताका खंय लोकांकडच्यान कामाची पावती मेळ्ळी. असोळडेच्या नव्या पंचाचे रिपोर्ट. हांव वार्ड नंबर 1 असोळडा पंचायत हातून 115 मतांनी लिडींग आयिल्लो आसा आनी हे म्हजी हॅट्रिक जाल्लो आसा असोळडा पंचायतीन. 2007 हांव वार्ड नंबर 2 बरे जवळ जवळ 100 मतांनी लीड आयिल्लो. तसोच 2012 हांव वार्ड नंबर 3 100 जवळ 100 आनी 100 मतांनी लीड आयिल्लो. तसोच ह्या वर्साक वार्ड नंबर 1 हांवें हॅट्रिक मारली आसा आनी ती जाल्यार 115 मतांनी. खूब त्रास जाले म्हाका जेन्ना लोक पळयतना हे लोकांची जैत आसा. लोकांनी म्हाका ही वोट मॅन्डेट दिल्ली आसा जी हांवें खरें घरोघरा वचून काम केल्लें आसा. ताका लागूनच आनीक म्हाका उडोवपाक खुबशे सत्तेर आसलेले आमदारूय एक्स ZP खूब ताणें सुकत घेतली म्हाका उडोवपाक. तरी पूण तांचे निर्फळ जालें आनी म्हाका ही जैत मेळ्ळी आसा. आज जे लोकांनी म्हाका मॅन्डेट दिल्ली आहा लोकांच्या सपोर्टान हांव येयल्लो आसा. लोकांचो सपोर्ट म्हाका भरपूर आहा. तसोच म्हाका म्हजे कलिग्स आमी जे घातलेले तोय आमचो फूल येयल्लो आसा. सो लोकांक हांव चडान चड काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. जी म्हाका लीड आयज मेळ्ळी भरपूर लीड मेळ्ळी आसा आनी हांव लोकां बरोबर रावतलो आनी लोकां बरोबर वावुरतलो. जसो लोक म्हज्या बरोबर वावुरलो तसोच सगळ्यांक आनी एक फावटी हे लोकांक म्हज्या सपोर्टरांक काळजान सावन देव बरें करूं म्हणटा. असोळडा पंचायत तर्फे वार्ड नंबर 3 निवडून येयल्ले. तशेंच सगळ्यांनी म्हाका आशिर्वाद दिवन घेवन जाता ती प्रयत्न करून घेवन निवडून येवन घेवन तशेंच कोणी कोणी आपल्याला काम करत तुगेले ते गेले मागेले तुगेले अशें करून काम सांगल्या प्रमाणे हांवें जें काम आमदारा वतीन हांव काम करतलें म्हूण सांगून हांवें उलयल्लें आसा. आनी तशेंच करून तेमी केल्ले बद्दल हांव सगळ्याचो देव बरो करूं म्हणून आशिर्वाद दिता. एक ब्रेक.